ड्रग्जा बाबतीत जाय तशे रितीन राज्यात कडक कारवाय जायना। हावजात बुधवारा ह्या बाबतीत फावो तें उतर मेळूंक ना म्हण विरोधी पक्ष फुडारी कवळेकार उलयला। त्या भायर राज्यात बारवाले आसात तांचो व्यवसाय बंद जायत चल्ला। तांच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न उप्रासला। गोंय सरकारान कायद्याच्या दृश्टीन पावल मारपाची गरज आसा म्हण कवळेकार उलयला। आरडीएक्स खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिक्स। आयज अनेक विषय जे हावजाक जाले सांगपाक वायट दिसता की जे आमी ड्रग्सा विशयी प्रश्न आसलो आयज पूण तेजेर सफिशंट रिप्लाय दिवपाक गव्हर्मेंटाक शक्य जालें ना। आमी मानता की सीएम ना, होम मिनिस्टर ना, तरी देखून ऑफिसरान ती रिप्लाय एक्टींग सीएम जे म्हणून ढवळीकर आसात तांकां दिवंक जाय आशिल्लें। म्हणजे ह्यो सामको गोंयचो सगळ्या असलो प्रश्न जे आमचे नदरे सुद्दां हाडून दिलें की कुजेरा कॉम्प्लेक्स सारखे बांबोली हांगा जे स्कूल आसात त्या स्कुलाचे प्रिंसिपलान सुद्दां कॉन्फिडेन्शियल कंप्लेनी केल्ल्यो, लेटर बरयल्ली, चिठ्ठी बरयल्ल्यो पुलिसांक, तरी देखून एक्शन घेवप जायना। एक सायडीन सरकार सांगता की कितें जर कळत जाल्यार कॉन्फिडेन्शियल आमकां कळयात, आमी एक्शन घेतलें, पूण कॉन्फिडेन्शियल कळयले उपरांत सुद्दां एक्शन घेवप जायना। आनी आयज अनेक लोक जे आसात आमची युवा पिढी म्हणटा अशी स्कुलाची भुरगीं हांगा हेतून इनवॉल्व जातात। वेगवेगळे तरेचे आयज ड्रग्स गोंयांत येतात, कोण हाडटात, कशे हाडटात, कोण विकता, कोण वेपार करता, हाजेर कडक कारवाय जावंक जाय आशिल्ली, पूण त्या प्रमाणे जायना। आयज लोक तितून इनवॉल्व जायत आसात। प्रत्येक जे सफिशंट रिप्लाय आमचे तेचे मेळोवंक शकले ना। दुसरो आनी एक प्रश्न आमी मांडलो सामको सिरियसली, जे आमचे बार आनी रेस्टॉरंट ओनर जे आसात गेले अनेक दीस प्रत्येक मंत्र्या कडेन, सीएमा कडेन, सरकारा कडेन विनंती करीत आसा की त्यांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आयज जे खास करून रुरल एरियाचे लोक जे आसात, ग्रामीण भागाचे जे बारवाले आसात, रेस्टॉरंटवाले आसात, त्यांच्या उपासमारीची पाळी आयल्या, की त्यांचो वेवसाय बंद जाल्लो आसा। आनी तेमी आयज महाराष्ट्राचे सुद्दां काही लोक 185 लोक एप्रोच झाले सुप्रीम कोर्टाक आनी तांकां एग्जाम्शन दिल्लें आसा कोर्टान। तेजे बरोबर ते 185 लोक गेल्ले कारणान सगळे लोकांक आयज धंदो तेंचो परत चालू जालो। ज्या रुरल एरियांक सुद्दां पंचायतींनी 5000चे वयर पॉप्युलेशन आसा, ज्या पंचायतींनी म्हणजे बेजीक सगळी फॅसिलिटी आसा, हेल्थ फॅसिलिटी, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय, ह्यो सगळी फॅसिलिटी ज्या जाग्यार आसात असल्या भागांनी तांकां सगळ्यांचो धंदो चालू जालो आयज। तसोच त्या आधाराचेर आज गोंयांत चालू जावंक जाय आशिल्लो की गोंयची पंचायत सुद्दां 5000चे वयर पॉप्युलेशन असल्यो आसात, काही कडेन 10-15 हजार सुद्दां पॉप्युलेशन असल्यो पंचायत आसात। थंय मेन्शन केल्ले आसा ते ऑर्डरी भितर सिटी कांय एरिया जे आसात, पर्वरी म्हळ्यार सिटी म्हणपाक जाता, म्हळ्यार अशे अनेक हे आसात ते जे महाराष्ट्राक लागू केला त्या प्रमाणे जर गोवा सरकार लागू करीत किंवा जे कायद्याच्या दृश्टीन जे कितें करपाक जाय तशें जर पावल मारीत जाल्यार आयज जे आमचे बार रेस्टॉरंट ओनर जे आसात ते स्वताच्या पांयाचेर म्हणटा अशें आपले फॅमिली तेजी डिपेंड आसा। आनी असली मनशांक आजुनूय तेजो तोडगो काडप जालो ना। आमी एक सायडीन म्हणटात की बेकारसाण वाडलेली आसा, सर्वीस दिवपा लोकांक सरकार कडेन जायना, आनी जे स्वता आपूण कोण तरी वेवसाय करूं सोदता, आपले धंदो चलोवन जेन्ना आपले रोजीरोटी म्हणटा अशी आपली फॅमिली पोसूंक सोदता, असली मनशांक आमी जर जेन्ना अडखळ येता, प्रॉब्लेम येता, हो प्रश्न जर सुटलो जायना जाल्यार कितें, हे गंभीर सिरियसली घेवपाची गरज आसता।